पळय पत्रो पडलो हो पडलो पळय शॉर्ट झालो. टोटल 2 का 3 गेले क्षेत्र वारे दिसले न्हू ते सगळे वयता आणि फ्रुट्सांक उदक पडले का फ्रुट्स पिड्ड्यार जायना आता ते मातशे कितें उरण आसली मागीर आणि लायटी कशी कितें वयल्यो पेटायना ह्यो तुमी भायरी हाडल्या तर मदीं रिस्क कशी दिसना मान ते पाडे घेता पळय कलेक्शन घेतला आनी काय म्हटलं म्युन्सिपाल्टीन दिवंक ना तुमकां अजून फॅनूय ना केन्ना येता सारके करतात ते आनी मातशे उरल्या तुमचे तकले वयर आहा तो पत्रो गेला तो कितें जालें काल वारे सुटलेले पावसाचे आणि पत्रो उडून गेलो पंधरा उडून गेलो त्या वाटेन लोक पब्लिकान पडतलो सुद्धा दनपाराक कोण नसले पडलो पडलो बाहेर सेफ्टी बरोबर कोणाक लागलो बीन जाल्यार मेजर लागूंक ना डॅमेज जातले पूण हरशीं लोक खूप असतात आणि हे कापेत तुमी कापेत कित्याक बांदला ही वय काल बांधला म्हणजे आम्ही पहिले मार्केट वतले आमचे हय त्याच्या खातीर आम्ही ती परत पहिले आम्ही रिक्वेस्ट करून बांधलेली आहात म्हटल्यार कापेत म्हटल्यार तुमी हो पत्रो वयच्या पयलींच कापेत बांदली पहिलीच बांधलेली म्हटल्यार तेच्या पयलीं उदक पडटालें सकय हा उदक पडते आणि ह्या सायडीकूय बांदलेले आणि लायटी कश्यो कितें तुमच्यो लायटी वयल्यो पेटना लाईट वयले पेटना आम्ही पर्सनल घेऊन लागलेली आहात आणि ह्यो आतां चुकून तुमकां शॉक बीन लागूंक शकना जावं कोणाक ना कशें आम्ही कसे सिस्टमॅटिक केलेले नमस्कार, माझे नाव सुरेश गोयकर. आयज हांव आसा बिचोले मार्केटान जी फ्रूट आनी व्हेजिटेबलची मार्केट आसा थंय आसा हांव. काल हांगासर जे वारे येयलेले खूब वारे मारताले पावस खूब पडलेलो काल तेन्ना हांगासर जे पत्रे आहा ते उडोवन गेलेले पत्रे. तरी हांगा उदीक खूब गळटा आनी जे वायरींग आहा ती वायरींग हांगासर प्रॉपर करपाक जाल्ली तेजेर कोणाक कस्टमराक शॉक लागूंक शकता प्लस शॉपाक शॉक लागूंक शकता करंट लागूंक शकता. मागीर जी तेंची फ्रुट्स आसा ती खूब पिड्ड्यार जाता भाजी खूब पिड्ड्यार जाता उदीक भरल्या कारणान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा आनी ते प्रॉपर बेगींतल्या बेगीन ते सारके करपाची गरज आसा पळोवपाक गेल्यार. नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. फाटले फावटीच्यान आमी हे विशय घेताले की लायटीचे आमी बिचोले फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केटा तितून आसा आमी लायटीचे विशय घेताले आनी लायटी हांगा आजून पर्यंत घालूंक ना ह्यो पळय तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्या आनी अश्यो लायटी हाडल्यो तुमी पयले आसतले शॉक लागून मनशांचो जीव वयता खुबशे कडेन जाल्लेले आसा आनी ह्यो वायरी ह्यो नाका जाल्ल्यो कशाक कश्यो घुसपुटून सकयल हाडलेल्यो आसा. ह्यो ज्यो लायटी सकयल हाडपाक पूर्णपणान म्युन्सिपाल्टी जबाबदार आसा कारण ज्यो लायटी वयर घातलेल्यो आसा त्यो एकूय लायट चलना आनी एक फॅन ना हांगासर हेज्या पयलीं 1.5-2 वर्सां पयलीं एक मनशाचो हांगा जीव गेल्लो त्या गरमीच्या दिसांनी. सो आयज जे भितून लोक हांगासर येता तांकां त्रास जाता जावं जे शॉपकिपर आसा जे फ्रूट वेंडर जावं व्हेजिटेबल वेंडर जे आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी लोकांकूय त्रास जाता. लायटी नासल्या कारणान तांकां खंयच्यान बंदोबस्त करचो पडटा तेंच्यो लायटी ना आनी फॅनूय ना. सो आयज ज्यो ह्यो लायटी चलता आनी ह्यो खंयच्यान तरी अश्यो जाय तश्यो वायरी खंयच्यान हाडल्या आनी घुसपागोंदळ केला हितून कोणाक शॉकूय लागूंक शकता. सो ताका लागून हांव हेजेर एक लेटर जे आहा ते बिचोले नगरपालिकेक दितलो आनी ते 8 दिसां भितून फाल्यांच दितलो चड करून फाल्यां जावं परवां आनी 8 दिसां भितून नगरपालिकेन वयल्यो लायटी सारक्यो करून जर फॅन जर हांगासर ना जर घातले जायत जाल्यार हांव तेजेर नगरपालिकेचेर कंप्लेंट करतलो की हे अशी नाका जाल्ल्यो वायरी ओडून काम चलता ती अनसेफ आसा लोकां खातीर जे हांगासर कस्टमर आसा तेंच्या खातीर. तशेंच हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय एक लेटर बरयतलो की ह्यो तेंच्यांनी लायटी आहा त्यो बंद करच्यो आनी नगरपालिकेन सुद्दां ह्यो लायटी काडच्यो आनी ह्यो लायटी काडच्या आदी तेंच्यांनी वयल्यो लायटी आहा त्यो सारक्यो करून दिवन तांकां एक मदीं फॅन घालून दिवचो. तेंचे चार्जीस कितें आहा ते तुमी पळया मागीर पण हे घालप चड गरजेचें आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार पत्र्याचे तुमी पयले पत्रे उडोवन गेल्या हे खंय तरी प्लास्टीकचे पत्रे आनी हे उडोवन जर गेले जाल्यार आतां पयलीं 1 गेल्लो 2 गेले आतां कितें 3 गेले हे जवळपास 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर सगळेच वचपाक शकता कारण पत्र्याच्या लायनीन आमकां नॉलेज आसा म्हणून हांव उलयतां. हे जे पत्रे आहा सगळेच वचपाक शकता. जर नगरपालिके कडेन हे जर फुडें जर प्रपोजल घालून कितें करपाची जर प्रयत्न करपाक शकना जावं नगरपालिके हेजेर प्रॉपर सॉल्युशन दिवंक शकना जावं ह्या पत्र्यांचें काम करूंक शकना तेंचे कडेन बजट ना जाल्यार तेंच्यांनी हे पत्रे काडचे आनी माडाची चुट्टां फुकट गावता ती तरी घालची वयर कामी मारच्यो माडयेच्यो आनी कापेत तरी घालची. कारण बिचोले नगरपालिका म्हणटा ती सामकी कितलीशीच फाटली 4-5 वर्सां कलेक्शन जे आसा ते तेंचे सारकें जाता पूण अशे सामान्य गोंयकारांक त्रास करता. हो पत्रो उडोवन गेल्लो तो कोणाक लागलो जाल्यार तेजी जबाबदारी नगरपालिका घेतली आसली म्हाका दिसना ना ते हात वयर करतले.
आणि जर हेजो वयल्यान पत्रो जर गेलो सुटून गेलो आणि कोणाक लागलो जाल्यार तेजी जबाबदारी पूर्णपणान बिचोले नगरपालिकेची आसतली. त्याच बरोबर बिचोलचो आमचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये कितें करता म्हाका खबर ना. हे लायटी ह्यो अनसेफ दिसता तेजे लायटी खातीर सुद्दां तेणी म्हाका दिसना कितें पावलां उखलल्यार अशी. लोकांच्या दोळ्यार हात काडपाचें बंद करा, बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन मोडान येया आनी ही कामां करा.